मॉर्निंग भुरग्यानो, आयच्या दोतोनीच्या क्लासीक तुमकां समेस्तांक म्हजो मोगासो स्वागत. क्लासीक रेडी जाल्यात मू? तर आतां आमी त्रिएक देवाक वंदन करून आमची दोतोनीची क्लास आरंभ करया. भक्तीपणान हात जोडया, दोळे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अब्बा बापा, सर्गा आनी संवसाराच्या रचणारा, आराधन तुका, होगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका. जेजू, देवाच्या पुता, आमच्या सोडवंदरा, आराधन तुका, होगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका. देवाच्या पवित्र आत्म्या, पाराक्लिता, देण्याच्या दातारा, आराधन तुका, होगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका. त्रिएक देवा, मान आनी महिमा तुका, ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरग्यानो, बसा. भुरग्यानो, आमी सगळां आमच्या कुटुंबांत एका घरांत आमी वस्ती करता. आमी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत खंयच्या वेळार सदांय सांगाता मेळटा. जेवण करतना, जेवणाच्या मेजा बोवारी, सकाळीं सांजेर मागणें करतना, आल्तारीच्या मुखार, रांदपा कुडांत काम करतना, एकामेकाक कुमक करतना थंय आमी सांगाता मेळटा. आमच्या घराच्या हॉलांत सालांत आमी आमच्यो सुखादुखाच्यो गजाली करतना, टी व्ही पळयतना, मनोरंजन आमी थंय पळयतना, लुडा, कॅरम अशें खेळटना आमी कुटुंबाचे सांदे सकट सांगाता मेळटा. तशेंच विविध संदर्भांनी आमच्या कुटुंबांत कितेंय कार्यक्रम आसतना आमी सांगाता येता. दाखल्याक लग्न, पाळण्यान दवरचें वा फेस्तां परबेनी मोरना वेळार आमी आमच्या हेर सैऱ्या दैऱ्यां बराबर सांगाता जमता. अशें जमतना कितें जाता? एकामेकाची वळख सडटा, संबंद वाडटा आनी माया मोग एकवट घट जाता. आतां आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्याक वचोया. वाड्यांतलीं सर कुटुंबां अशेंच विविध संदर्भांनी सांगाता येतात. दाखल्याक वाड्या जमतीक. तुमी वाड्या जमतीक हजर जाल्ले तुमकां उडास आसतलो. ते कसलें वातावरण आसा? मागण्याचें. देवाचें उतर वाचचें, नियाळ करचें, उपरांत विचार विनिमय करचें. फेस्तां संदर्भांनी विशेश मनोरंजन दिवचें, थोड्यांक सन्मान करचें, जल्मा दिसाक उल्हासूंचें वा सेवा दिवचें इत्यादी पुरा कामां आमी वाड्यान करता. अशें करतना थंय सांद्या मदें बरो संबंद, संतोश, शांती आनी एकवट दिसून येता. कित्याक वाडोय एक कुटाम. वाड्यांत फिरगजीक आयल्यार आतां एक विशाल कुटाम आमकां दिसता. आयताराच्या मिसा वेळार, फिरगज फेस्ता वा फिरगज दिसा वेळार असलें वातावरण आमकां अनुभव करूंक मेळटा. भुरग्यानो, तुमी थाइजे मागण्या विशयांत आयकलां? फ्रांसांतल्या थाइजे गांवांत ब्रदर रोजर म्हणल्यान हें मागणें आरंभ केल्लें. हातूंत सगळ्या संवसारांतल्या विविध गांवच्या युवा जाणांनी सांगाता येवंक आनी मागण्यांत वांटेली जावंक आनी उपरांत थंय जोडलेल्या प्रेरणान माया मोगान जियोंक साध्य जालें. असलेंच माया मोगाचें कुटाम जाल्लें सुरविल्या क्रिस्तांवांचें. सुरविलीं क्रिस्तांवां म्हणजे जेजू जिवन जावन सर्गार सोडून गेल्ल्या उपरांत जेजूतय पवित्र स्नान जोडलेलीं. एका कुटुंबा भशेन कशें माया मोगान एकवटान जियेतालीं आनी ती सर्वांक आदर्श वा देखी बरी जाल्ली. तें आतां आयकुया. देवाचें उतर धर्मदूताची कृत्य पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 42 ते 47. भावार्थ्या मदलें जीवन परत्यान अध्याय 4
ವಾಕ್ಯ 32 ತಾवन 35 सर वस्तू वांटून घेतात हे आमी आतां भक्तीपणान आयकुया. मेळ्ळें भुरग्यांनो तुमकां वाचप. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. भावार्थ्यां मदलें जीवन. सोमेस्त धर्मदुताची शिकोवण आयकोनच्यान भावपणाच्या एकठारान उंडो मोडच्यान आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदुता मारिफात साबार असर्या आनी कुणां जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपआपलें खासगी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणें सोमेस्तां मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवाळांत तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवातालीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळान भरतिकन दिसान दीस सोमितांचो संको चडयतलो. सर वस्तू वांटून घेतात. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांच्या मदें कोणूच खंयचीच एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतालीं. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांच्या मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नासलो. भुंयबाट आनी घरदार आसलेली आपणाचें पुरो विकोन मेळ्ळलो दुडू हाण धर्मदुताच्या पांयां सरशी दवरतालीं आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताच्या गरजे तेकीत तो वांटताले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भुरग्यांनो, आमचे कुटुंब आमकां मोगाचें. थंय आमकां मेळचो मोग, रक्षण आनी सेवा विशेश. तशेंच आमचो वाडो आनी फिरगस. आनी आमकां आसा एक व्हडलें कुटुंब. तें जावन आसा आमची पवित्र सभा. पवित्र स्नान घेवन जेजूची फाटलां उदरां जाल्ल्यांचें एक सोबीत कुटुंब जावन आसा पवित्र सभा. पवित्र सभेचो घडणार स्थापक कोण? जेजू क्रिस्त. पवित्र सभा केदाळ जल्माली, केदाळ स्थापन जाली? पेंतेकोस्ताच्या दिसा. त्या दिसा कितें घडलें? गेले त्या क्लासींत आमी समजल्या. आंकवार मरी आनी आपोस्तलांचेर पवित्रत्व देंवन आयलो. आपोस्तलांनी जेजू विशयी परगट साक्ष दिली आनी सांत पेद्रून त्या दिसा दिल्ल्या शिकोवणेक लागून 3000 जाणांनी पवित्र स्नान घेतलें. ते जेजूचे फाटलां उदार जाले. तो जमो भावार्थ्यांचो मेळ जालो आनी ते आनी उपरांत तांकां भरती जाल्ले सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचो मेळ जालो. ह्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां मदली जिणी कशी आसली? एका उतरान सांगची तर ती जिवंत जेजूक साक्ष दिवची तसली जाल्ली. तांची लक्षणां ही: ती धर्मदुताची शिकोवण आयकूंक देवाळांत सांगातां मेळटालीं. घरांनी उंडो मोडोवंक म्हणजे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगातां जमतालीं. संतोश भरीत काळजान आनी साद्या मनान देवाक अर्गां दिवन सांगातां जेवतालीं. एकामेका वांटून घेतालीं आनी एकामेकाच्या गरजांक पावतालीं. आपली आस्तबदीक विकून मेळिल्लो दुडू आपोस्तलांच्या पांयां सरशी दवरतालीं आनी आपोस्तल गरजेवंतांक ते वांटताले. आतां हाचो फळ जावन कितें जालें?
तांचे मदलो मोग वाडलो, सेवेचो मनोभाव चडलो. वस्तू वांटून घेतिल्ले वरवीं तांचे मदें गरजेवंतां वा दुबळो म्हणलो कोणीय नातुलो. तीं सर्वां माया मोगान जियोन एका मनाची एका काळजाची जाल्लीं. तांची जिणी सगळ्या लोकांक मानताली, एक देख जाल्ली. सबारांनी पवित्र स्नान घेवन जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव केलो. आमी जेजून स्थापिल्ल्या त्या पवित्र सभेचे, त्या व्हडल्या कुटुंबाचे सांदे. आमच्या पवित्र स्नानान आमी ह्या पवित्र सभेन सांदे जाल्या. देखून पवित्र स्नान घेतलेली आमी सर्वां जेजूच्या पवित्र सभेचे सांदे. आमी सर्वां एकामेका भाव भयणी. देखून आमी सर्वां एक कुटुंब. आमच्या मदें देखून ते कुटुंबाचें वातावरण आसूंक जाय. मोग, सोडदोड, बोगसाणें, कुमोग करचें बरें मन आसूंक जाय. तावळ आमची जिणी सुरविल्ल्या क्रिस्तांवच्या जिणये बरी हेरांक आदर्श जाता. जेजूची सुवार्ता आमच्या थंय फळां दीक जायचे तर आमी सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां बरी एका काळजाची एका मनाची जावंक जाय. जेजू कुर्साच्या मरणा पर्यंत सगळ्यांक बरें करीत गेलो. जेजून आपणा विशीं चिंतलें ना. आपणाकच सगळ्या संवसाराक मोड दिलो. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी जेजू खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर आपणाचें म्हूण आशिल्लें सक्कट हेरांक हेरांच्या गरजे खातीर वांटून दिलें. अशें तांचे थंय हेर धर्माच्यांनी जेजूक देखलो. आमचे थंय अक्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताक देखूंक जाय. कशें? दाखल्याक दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक कुमोग करचें, वखदाक दुडवा कुमोग दिवची, घर बांदूंक कुमोग करचें, चेडवां भुरग्यांच्या काजाराक कुमोग दिवची, वाड्यांत काजार संभ्रम जाताना, अवचीत अनाहुतां घडटाना, मोर्न येताना सगळ्या वाड्याघरांनी एकामेकाचो मनस्ताप विसरून कुमकेचो हात दिवंक सुदारसूंक वचें. भुरग्यांनो, ह्यो संगती तुमकां करूंक जायनात, कित्याक तुमी इस्काल शिकचीं भुरगीं, तुमी ल्हान भुरगीं. पूण आमच्या देजेच्या सर फिरगजांनी, फिरगजीच्या वाड्यांनी तुमचीं वडिलां, सर वडिलां हीं बरीं कामां करतात. वाड्याची सगळ्यां सांगातां मेळून वंती घाल हीं बरीं कामां करतात. आतां अक्रिस्तांवांनी तुमचे थंय भुरग्यां थंय जेजू पळय जाय तर तुमी भुरग्यांनी कितें करचें? पयल्यान पयलें देवा थंय पातयेणी दोन आमचें मागणें भक्तीपणान करचें. घरांत जावं, इस्कॉलांत जावं, वाड्यांत जावं, फिरगजींत जावं, झगडें करिनासतना सगळ्यां सांगाता मोगान जियोचें. कांय इल्लेशें सडुणें जाल्यार, इल्लो मनाभेद उब जाल्यार तक्षणच एकामेका बोगसूंचें, राजी जावचें. हेरांच्यो चुकी सोदून काडिनासतना तांकां बोगसूंचें. हर एक काम पुरपूर नासतना संतोशान करचें. कोणेय आमकां हें कर तें कर म्हूण सांगच्या पयलें या आमची कुमोग विचारचे पयलें आमी हेरांक कुमोग दिवंक जाय. आमचे भोंवतीचें परिसर, ही प्रकृती देवान आमकां दिल्ली. त्या प्रकृतीचो आमी मोग करूंक जाय, ती पोसोवंक जाय आनी आमचे परिसर नितळ आमी सांबाळूंक जाय. भुरग्यांनो, जेजू बरें करीत गेलो. देखून आमी हेरां विशयान बरेंच चिंतया, बरेंच उलया, हेरांक बरेंच करया. आमकां बरें करूंक जायना जाल्यार आमी हेरां खातीर मागया. आमी कोणाकच वायट करचें नाका. हांव म्हजें म्हणलें चिंताप सोडया आनी आमी म्हणलें चिंताप आमी आमचे थंय रुता करया.
अशें जर तर आमी केलें तर खंडीत जावन अक्रिस्तांव भावंडां आमचे थंय जेजूक पळयतलीं. आमच्या दिसपडट्या जिणेंत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचे मोगाचे आनी सेवेच्या भाव बांदवपणाचें जीवन आमच्या जिणयेक प्रेरण जावन काडया. एक बळवंत एकवटीत पवित्र सभा बांदून हाडया. असली आमची जिणी पळोवन जेजू आमच्या सोम्या आनी सोडूनदाराची वळख आमच्या भोंवतीच्या अक्रिस्तांव भावंडांक जातली. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवाची जिणी आमी माया मोगान जियोंक आनी पवित्र सभेन कुटुंबाच्या स्पिरितान वावरूंक आमकां प्रेरण जावन घेवया. आमी पवित्र सभेचो मोग करया, तिची सेवा करया. कितें अवकाश मेळटात तेदना आमी आमच्या वाड्यान आमच्या फिरगजींत आमची सेवा दिवया. कुटुंब एक ल्हान पवित्र सभा, वाडो ल्हान पवित्र सभा, फिरगजी एक ल्हान पवित्र सभा, देखून पवित्र सभा आमची आनी आमी पवित्र सभेची. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवा बरी जियेवया आनी जेजूक जिवंत जेजूक साक्षावया. भुरग्यांनो, इतल्यार आमचो हो तिसरो पाठ संपलो. आतां तुमचो पाठ बूक उक्तो करा. उक्तो केलो गे थंयसर 5 सवालां दिल्यात. पाठ बूक बरोकर समजता पर्यंत परत्यान वाचा आनी उपरांत सवालांक जापी बरया. देवाचें उतर तोंड पाठ करूंक बाय हार्ट करूंक. धर्मदुताची कृत्या अध्याय 2 वाक्या 42 to 47. धर्मदुताची कृत्या अध्याय 4 वाक्या 32 to 35. हे दोनी तुमी तोंड पाठ करीजे, बाय पाठ करीजे. ह्या दोनांत खंयचे एक सोबीत कन्न तुमच्या बुकार बरया. जाय जाल्यार तुमचे स्केच पेन कलर कितें यूज करा, बरया आनी तोंड पाठ करा. तिसरें, एक आदर्श क्रिस्तांव समुदायाची लक्षणां कसली आसूंक जाय. एक आदर्श क्रिस्तांव समुदाय कसो आसूंक जाय. रंगाळ अक्षरांनी कलरफुल ते बरया, नोटबुकार बरया. उपरांत एक रुखाचे पिंतूर सोडया आनी त्या रुखाक फांटे आसात. तुमी कितें करीजे, ही समुदायाची लक्षणां पानां फळांच्या रुपार तुमी दाखोवंक जाय. उपरांत ह्या रुखाच्या ह्या पिंतुराक विविध फळांनी सोबच्या, फुलां फळां पानांनी सोबच्या ह्या रुखाक एक सोबीत नांव दिया. जायत गी भुरग्यांनो, करतात गी, कश्ट जायना न्ही गी, जायत. तर आतां बूक दामपया आनी आमी देवाक अर्गां दिवया. उबे रावा भुरग्यांनो, हात जोडया, भक्तीपणान मागणें करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या बापा, आज आमकां ह्या क्रिस्तांव शिक्षणाच्या शिकोवण्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरलेल्या पासत तुका अर्गां दिता. आज आमी शिकिल्लें आनी जाणा जाल्लें सगळें तुज्या महिमे पासत वापरूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां देव बरें करूं. देव तुमकां ताच्या विस्नार बेसावांनी बरो.